अगो देवकी तो वखदाचो बोटू वाड मागला मातसो येता येता हां सांभाळू ना हां बरें बरें अरे विठ्ठल असो मरे बरो वखद गुणाक पडले मरे तुका हय सगळी तुमची कृपा म्हजी कसली कृपा रे परमेश्वराची कृपा आसा आमच्या गांवाचेर म्हणून सगळें बरें हांव वता लोक रावता बरें आबा कशी आसा हां बरो आसा तूं बरो आसा हय बरें पळयलो काम बरें हां बरें खरेंच आपण नाशिल्ले जाल्यार कितें जाता आशिल्लें काय आमचें ती दोगांय निस्वार्थीपणान झटत आसतात हे गांवचे खातीर हय खरेंच ही आमची गावची मोठी हानी आमच्या गावची फुडें कशी जातली आता देवा आता आबा फाटल्यान कोण देवा तूच तारण हार इतली वर्सां आबाच आमकां फकत पाणी करतालो देवा आता आमच्या भुरग्या बाळाचें कितें रे वर त्रास काडटा बापायची बावलार पावल धरून आमची गांवचे खातीर झडटा आख्खी गांवची वजें आपल्या माथ्यार घेतल्या पोरान पूण आबाच्या हातगुण येवपाक मात कठीण हय रे पूण होय आमच्या गांवचे खातीर वखद पाणी करताच न्हू तितले ल्हान पिरायेचेरच आख्खी गांवची वजें आपल्या माथ्यार घेतल्या पोरान बाबा बाबा तो काय उलयना बाबा ताका पळयात बाबा बाबा पया पया गावाक कितें जालें तें एक एकटी मुली सगळी मरत आसा बरें बरें तूं वच मुखार हांव येता शंभर बाबान म्हजी उतर फोडटा राहिली विठ्ठल आबा परत फुडें पावलो आमची गांवचेर आयिल्ली संकट ह्या बाबान पयस केलें पळय हा हय साक्षात देवाचें वरदान आसा आमकां हो आमचे खातीर देवूच आख्खे गांवचो विश्वास आसा आयज बाबाचेर हय 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 बाबा बाबा पळय आमच्या राजाक कितें जालें तें सामकें थंड पडला श्वास चलता आनी काय चालना बाबा वाचय आनी म्हजे तुवें हांव म्हाजी सगळी शक्त पणाक लायता बाकी यश अपयश देवाच्या हातांत
परमेश्वरा तुझीच कृपा. राधा, बाबा आता म्हाका कांयच जावचें ना न्ही. म्हाका दुसऱ्या भशेन खेळपाक आनी इश्कोला वचपाक मेळटलें न्ही. हांव आसतो परे तू कांयच जावची ना. हांव तुका कांयच जावपा दिवपाना. किती दिसांनी दादा येतले न्ही आमच्या घरात. हय आणि हो किट फक्त बाबा खातीर आमच्या जिवितांत आयला. हय या. राधा, घर वचून तू म्हाका विसरतले न्ही. ना बाबा, तुमच्याच खातीर बरें जाला. घर वचून तुमकां कशें विसरतले. खरेंच? ना 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 हे जावंक शकना. परमेश्वरा खंयची त्रासान घातलो रे तुवें म्हाका. बाबा बाबा शाळेत बक्षीस जिंकले बाबा. हांव तुका कांय जावपा दिवपाना. आतां घर वचून तूं म्हाका विसरतलें न्ही. बाबा 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 पळय किती जाते. राधा परत किती जाले पळय. काय बरें सारखें जाल्लें. बाबा अशें कशें जालें. बाबा पळयात न्ही कळ्यान आमच्या पायाचेर घाव घालो. पण ताच्या अंग परत थंड जालें. धर्म आणि नीतिमूल्यांचे हे प्रतीक घालपाचो अधिकार हांवें वगडायलो. एक कोवळ्या मनाक आकर्षित जावन लोकांच्या भरवशाचो हो विश्वासघात. शरिरान केल्ल्या ह्या पापांचे पानवळ म्हाका भोगचेच पडटलें. हे अग्नी अर्पण मस्तू.